सुरुवातीचे गायन आम्ही गाऊया. सर्वेस्पराच्या मानाक A28 514 A28 पेज 14. सर्वेस्पराच्या मानाक नवे गीत रचून गाया. आमचे खातीर चोरया ताणे करून दाखयल्या. सर्वेस्पराच्या मानाक सगळो एक गीत गायता. सर्वेस्पराच्या मानाक सगळो एक गीत गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जो आसलो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, देवान कृपेन बोललो दीस तुमकां हांव दिता. आज पवित्र सभा कोर्ता उगडास भाग्योत होसे मारी एस्क्रिबा ह्या पाद्रीचो जाणें इस्पान्यांक जल्मून सुरू केली एक चळवळ गृहस्थी लोकां खातीर ऑपूस देई द वर्क ऑफ गॉड. गृहस्थी लोकां बरोबर आनी गृहस्थी लोकांच्यान पवित्र जावं येता. आपलो दिसपडो वावर उमेदीन करून ताच्यान स्वर्गाराज जोडूं येता. असली शिकवण भाग्योत होसी मारी एस्क्रिबा हाणें दिली आनीक जोमे सुरू केले. जावं इस्पान्यांक जावं रोमांक ले एपोस्टोलेट ऑपूस देई ही चळवळ ताणें सुरू केली. आज आख्ख्या संवसाराक गृहस्थी लोक भाग्यवंतपणाच्या मार्गार आसा. बरो वावर करता. देवाचे राज परगटपाच्या वावरांत वांटो घेता. ह्या भाग्यवंताच्या देण्या खातीर देवाक कार्गां दिवन आमच्याय दिसपट्ट्या वावरांतल्यान आमी जाता ते भाशेन देवाची खोशी करूंक प्रयत्न करुया. आज आपलो वाडदीस समारंभतेल्या पासत. आज आपल्या लग्नाच्या वर्शीक दीस करतल्या पासत. आमचे मरून गेल्ले भाव भयणां पासत हे मिसांत आमी मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां पिळेंत आसात. ताका बेगीनूच देवान पिकोवणी फाव करूंक मागुया. आनी आमची मागणी फळादीक जावंक आमी असोच पातकी वळखून हे मिसाचे सुरवेक आमच्या पातकांचे खालतीकायेन देवा लागीं भोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे बसत भाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
वेळार तुया बापा सगल्या देणेच्या दातारा आमचें सगलें आनी आमी सगलीं तुवेंनूच दिल्लें देणें म्हणून आमी जाणो तुजे मीतमेर नासलेले बोलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगळे काळजान आनी सगळे शक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. झेदेकियाचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याचे 10 तारखेर बाबिलोनाचो राजा नेबुकदनेझर आपल्या लश्करांक घेवन जेरुसल्याक आक्रमण करूंक आयलो. शारा मुखार ताणें आपले तोंबू ताणले आनी मातयेचो बांद केलो आनी झेदेकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत शार वेडो घालून उरलें. 4थ्या म्हयन्यान 9 तारखेर शारांत भूक पडली आनी लोकांक जेवंक खावंक नासलें तेन्ना शाराक एक कावटें घालें. काल्देकार शाराक वेडो घालून आसले तरी रातया राती सगळ्या झुजारांक घेवन राजाच्या पर्सा लागीं आसतल्या 2 दुर्गां मदल्या दारवट्यांतल्यान राजा भायर सरलो आनी आराबाचे वाटेक लागलो. काल्देकारांचे लश्कर राजा फाटल्यान गेले आनी जेरुकोच्या मोडांनी ताका धरलो. ताचे बरोबर आसले ते झुजारी जोडी मोडी शिपडले. काल्देकारांनी राजाक धरून रिबलाक बाबिलोनियाच्या राजा मुखार हाडलो. तांणी ताची जोडटी केली. ताचे उजेर झेदेकियाच्या पुतांक गोमटी कातरून जिवेशी मारले आनी ताचे दोळे उमटून काडले आनी ताका सांकड्यांनी बांदून बाबिलोनीक व्हेलो. बाबिलोनियाच्या राजा नेबुकदनेझराचे राजवटकेच्या 19व्या वर्सा 5व्या म्हयन्यान 7 तारखेर नेबुकदनेझरान चौकीदाराचो नायक आनी बाबिलोनियाच्या राजाचो एक सरदार जेरुसल्यान भितर सरलो. तांणी सर्वेस्पराचें मंदीर लासलें आनी राजमहाल आनी जेरुसल्यांतलीं सगळीं घरां उल्पान उडयलीं. चौकीदारांच्या नायका बरोबर आसलेल्या काल्देकारांच्या लश्करान जेरुसल्या भोंवती आसलेलीं दुर्गां मोडून उडयलीं आनी शारांत उरलेल्या लोकांक आपल्या राजाक सोडून बाबिलोनियाच्या राजाचे फौजेन भितर सरूंक लायले आनी सगळ्या हेर चालत्या लोकांक नेबुकदनेझरान चौकीदारांच्या नायकान बाबिलोनियेक निर्वाशी करून व्हेले. दाका मोड्यांत आनी शेतांत वावर करूंक चौकीदारांच्या नायकान गरीब लोकां मदल्या थोड्यांक दवरलीं. देवाचे उतोरे. देवाचे वळखार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरूं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पाकून उरूं. बाबिलोनियाच्या नदयेचे तोडीर बसून सियोनाचे उबाळ आमकां येतले तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिरवां रुखांचेर आमचीं सितारां आमी उमकाळावन सोडलीं. जबाब.
तुजो उगडास सोडून जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. तेन्ना तुवें आमकां धरून व्हेल्लीं ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक खुशालाय करात म्हूण मागून सियोनांत गायतल्यात तीं गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब: तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. सर्वेस्पराचें गीत परक्यांच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें. तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुसल्या हो म्हजो उजवो हात धरो. जबाब: तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगळ्या म्हज्या सुखा वयर जेरुसल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. जबाब: तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरूं. उद्गार. Sorvespораțoi, 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 sorvespораțoi. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोडक्यो आपणाचेर घेतल्यो. Sorvespораțoi, 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 sorvespораțoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया. जेजू दोंगरावेलो देंवले उपरांत लोकांच्यो उरपणजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हाका जाय, तूं नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय. आनी ताका हें सोत हांवें जावचे खातीर मोइजेसान फर्मायलोलें दान दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावनो, कोविड-19 हो कोरोना व्हायरस हाका लागून आज सगळ्याकूच भिरांत पडल्या. पयले सुवातेर सोशल डिस्टन्सींग, मास्क घालप, सॅनिटायझर, हात धुवप परत परत, सगळोच बोबार. आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता, जेजू एका कोड फुटलेल्याक हात लायता. आमी आज शेक हँड करूंक भियेता, हात लावपाचें सोडूच. कोड फुटलेलें एक व्हड वॉशाचें दुयेंस आसलें. लेप्रोसी वॉज अ ड्रेडेड डिजीज, वॉज अ कंटेजियस डिजीज, मच मोर देन कोरोना व्हायरस. लेप्र जालेल्यान, कोड फुटलेल्यान बोबाड मारून म्हणूंक जाय आसलें, एक घंटी वाजोवंक जाय आसली आनी म्हणूंक जाय आसलें, हांव मेळ्ळो, हांव मेळ्ळो. कोड फुटलेल्या कोणूच लागीं दवरिनासलो. कोडाच्या मनशांक एका जुंयार, एका दोंगरार व्हरून सोडटाले, थंयच मरूंक. असलो मनीस जेजूक म्हणटा, सायबा, तुका जाय जाल्यार
तुज्यान म्हाका नितोळ करूं येता. आनी भाग्यवंत मात्यो आमकां सांगता, जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी ताका लायलो आनी सांगलें, वय म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. आनी थंयच्या थंयच तो नितोळ जालो. कोरोना व्हायरस कोविड-19 जाल्ले जायतीं आमची भाव भयणां एकसुरी जावन मेल्यांत. मोत्तोच पर्यंत तांकां पुरूंक उलपावंक लोक भियेता. आमकां जाय तें दुयेंस, आमी हे दुयेंसान मरत. जेजू ह्या कोडकाराक हात लायता. एके भाशेन आपुणूय अनक्लीन, आपुणूय मेळो जाता, फुडें मनशाक नितोळ करता, नितोळ करता. ताका भावार्थ आसलो जेजूचेर. ताणें म्हणलें, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूं येता. बाबा भयणीनो, भिरांतीन बुडलेल्या हे संवसारांत जेजूचें आसणें आमी खरेंच भोगतावंक जाय. तोच जेजू आमचे मदीं आसा, जाणें हात लावन कोडकाराक बरो केलो आनी म्हळें, म्हाका जाय, नितोळ जा. आनी ताचें कोड नाच जालें. आमकां भावार्थ आसा काय? आमी खूब खूब मागणी करता, पूण आमी खरेंच हे कोडकारा भाशेन जेजूशी येवन म्हणूंक तयार आसांक जाय, सायबा म्हाका नितोळ कर. बाबा भयणीनो, खूब खूब गरजेचें म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जाय तेणी आमी देवाक पसरकार केला, आमकां हें जाय तें जाय. आयचें देवाचें उतर आमकां उगडास करता. हांव तुजो उगडास सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. If I only forget you, let my tongue cleave to my mouth. ताळयेक पांकून उरूं, हांव मोनो जावं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार. जाय तेणी आमी देवाचो उगडास सोडला, पूण देव काकूच आमची जीब ताळयेक पांकून उरूंक तो दिना. आमी खरें म्हळ्यार मनी जावंक जाय आसली, ताची तोखणाय करूंक, ताका दिनवासून ताका वाकून. आज आमी आमच्या घरांनी आसतना, नियाळ करता आसतना आमी पळयता हो कोडकार बरो जालो आनी जरूय जेजून ताका सांगलें, कोणाक सांगिनाका. तो सगल्यांक जेजूची खबर सांगीत गेलो. जें कितें ताचें सगळें घडलेलें ताच्यान उगी रावंक जालें ना. आयज हे कोडाच्या कोरोना व्हायरसाचे पिडेन जायतो लोक बरो जाला. आमची टेलिव्हिजन आमकां सांगता 2 लाख अदीक लोक बरो जाला. बरो जाताल्यांची रेट 57% आसा. तांणी आनी आमी देवाक कितलो दिन वाचूंक आनी वाकणूंक जाय. हे कोडकाराचो आमी उल्लेख करुया, हे कोडकाराचे आमी शिकुया. पयले सुवातेर आमकां हे वायटांतली निवार आनी सदांच देवाचे उपकार आठोव. सगळें बरेंपण देवाचें ओळखून घेवं आनी तो दोनी आमच्या जिविताचो. ताका बळ शक्ती पदवी आसा. आमकां एकाच उतरान बरी करूं. तो ताचें बरेंपण ओळखून घेवन ताचेच मोगांत वाडून एकामेकाचे सेवेन, एकामेकाच्या हुस्क्यांनी आमी जीव आमकां आदार दी म्हूण हे मिसान कोड फुटलेल्याक बरो केल्ल्या जेजू लागीं मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. वेदीचे उंड्या सवे C 40 आणि 3 पान 40 आणि 6.
C43, page 46. भयणी भावनो ही आमची बॅच सर पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागत हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव मोगाल बाप्पा तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर वाकाणीचो आनी दिनवासनेचो योजन तुका समर्पीत हांव आमकां फावो नासतनाय जिविताचें देणी आनी सगळे तरेची देणी तुवें आमकां फाव केलें तुज्या नांवाचे मोहिमेक ती भेटोवंक आमकां फाव कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्पदवेदारान शास्त्राचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायदेचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जीवन पणपोर घडटा थीर बरबशान ताचे मोहिमे देण्याक आमी अत्रेकता देखून सगळे दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात तुमच्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कलराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात बाबार्थाचो गूट परगटुया
जेजू जेजू मेलो मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मोन्नेचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काव सुखा समर्पित हांव तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपी तुमचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बी साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडून पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगती तिजो पोती भाग्यन तुजे भाग्यन दोन मृत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं ज्या जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमीन जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बाप्पाक उलो मारया आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो उत्साहानूच ऐकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक आमेन जेजूची शांती सदां काळ तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी हात लावून कोडकाराक नितोळ केल्लो जेजू हो जेजू आमकां पेकोवणी दिता आमकां आपल्या जिवान भरता ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाची ताचे जेवणांत वांटो घेतिली आमी सगळीं सुभागी सुमया भितरचे म्हाका फावना पूण एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीक कोमिन्यावाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसले पुरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका आमेन जेजू दाखवेल आमी फांटे D14 पान 50 आनी 4
D14, page 54. काकृतीचे मागणे. सोद पदवीदार आनी काकूसारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना, न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणी आयकूंक बेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासयलें. आमचे विनंतीक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवेंनूच आमकां उक्तें केलें. संवसाराच्या सगळ्या देशांनी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडीचे भिरांतीचे चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांचीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जियोवचे खातीर ह्या आकांतांतलीं तूं आमकां निवार. आमकां पेकयता तो देव तूंच. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मरणाचे तोणीर पावलेल्यांक तुजी कृपा आनी आलाशिरो मेळूं आनी मरून गेल्ल्यांक तांच्या आत्म्यांक विसव फाव जावं. पवित्र आत्म्या ही पिळा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराचे बऱ्या खातीर फावत असलीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें मुळाय ताचेर बाबार तिरतात त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोडटा. ह्या कथाक लागून तुज्या भुरग्यांची भिरांत आनी काडो घेवची न्हय, पूण तांची काळजान तुका लागीं येवं दी आनी तुजे सोबेन तांकां बरोवसो मेळूं. जो जावन आसा आमचो आसरो सासणेच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुज्या पुताच्या जेवणान तुवें आमकां पोसलें. आमचें उपकारी मन तुजे तांय दाखोवन आमची दान आमी तुका भेटयलीं आनी तुज्या पुताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोसणाचे घोटायेन आनी संतोश भरीत काळजान अदीक व्हडे भोक्तीन तुजी दिसान दीस सेवा करूं आनी तुजो मोग चड आनी चड भोगूंक आमकां फाव जावं म्हूण मागता. क्रिस्त आमचे सोम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां पेरपेसुकर सायबीन सदांच आदार दितेली सासू दादराची मायेची परब आमची इगोर्जेंत 7:30 वरांचेर मिसा उपरांत आमी नव्यानाचें मागणें करतले. जाता तितल्यांनी आमी आमकां सदांच आदार दिवंक तयार आसलेली मायेशी येवया आनी तिचे शरणकला आमकांच ओपून दिवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन आमी गावुया. आमचे बरी राव तूं सोम्या. E1 5 70 आनी 6.
E1, page 76. Amci vorirà tu somia